गोंय आनी गोंयकारपण फुडें वतले जाल्यार आमच्या मातृभाशेचो प्रसार जावपाक जाय। इंग्लीश भाशा जर सुदारतली जाल्यार आमच्या भाशांचें ज्ञान आसपाक जाय अशें मत भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी उक्तायलां। राज्य संस्कृती खातें, राजीव गांधी कला मंदिर आनी अंत्रुज गुडियो हांच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ल्या भुरग्यांचो कलामेळ ह्या सुवाळ्यांत ते उलयताले। आड्डेस सभापती फोंडेच्यान महेंद्र गांवकार। हांव एक गोश्ट हांगा नमूद करता। आज जे पुस्तक आमी विमोचन केलें ते बाब सिद्धर वेरेकर आनी हांवें तांकां सांगलें की तांणी इंग्लिशींत उलोवचें म्हणून। मित्रांनो, ते जे उलयल्या ते फक्त सादी इंग्लीश जी तुमकां आमकां इजी कळटा अशी। आय एम प्रावड ऑफ हिम। हांव खरेंच मना पसून तांचे विशीं आदर दवरून तुमकां सांगूं इच्छिता की तांणी सुरवातीचे जे शिक्षण घेतलें ते मराठींत घेतलें। आज आमी मराठी शाळा आनी कोंकणी शाळेंत वचपाक फाटीं फुडें जाता। अशें कांय न्ही की हे सगळे मुखार जर आमकां गोंयकपण तिकयतले जाल्यार आमच्यो भाशा अवगत आसपाक जाय, आमच्या भाशेचो प्रसार जावपाक जाय। आनी जो पर्यंत आपली मातृभाशा राज्यभाशा मुखार वचना तो पर्यंत आमी मुखार सरूंक शकना हें आमी प्रत्येकान मनांत नमूद करपाक जाय। इंग्लीश ही आमकां जाय। जो मनीस 75 वर्सां पुराय केली आनी ताजी इंग्लीश जर पळयत आनी ही वॉज द टीचर इन इंग्लीश, तो टीचर आशिल्लो इंग्लिशींत। हांव एक कित्याक सांगता की इंग्लीश ही जर सुदारतली जाल्यार पयलीं आपले भाशेचें ज्ञान प्रत्येकाक आसपाक जाय। त्या नंतर वाचन आसपाक जाय। जशें इंग्लीश वाचन तुमी करता आतां तशें भुरग्यांक आमची जी पुस्तकां आसा कोंकणी आसूं मराठी आसूं तिचेंय ज्ञान आसपाक जाय आनी त्या ज्ञानांतल्यान विविध शब्द एकठांय करपाची मनांत इच्छा प्रकट आसपाक जाय। आनी त्या खातीरूच हांव सदांच नमूद करता की फक्त इंग्लिशीच्या माध्यमांतल्यान वचूनच इंग्लीश मुखार वतली किंवा इंग्लिशींतल्यान तुमी बरे गूण घेतले किंवा इंग्लिशींत तुमी मोठे स्पर्धात्मक युगाक पावतले अशें मनांत दवरूं नाका। ते आसता फक्त 2 किंवा 3%। म्हाका याद जाता हांव एकदां वास्को बालभवनांत गेल्लो आनी बालभवनांत प्रत्येकाच्या पेरंट्सांक की आपल्या भुरग्यान गायन शिकचें किंवा पेटी शिकची किंवा तबला वाजोवपाक शिकचो अशी प्रत्येकाची इच्छा आसता आनी पेरंट्स आपल्या त्या भुरग्यांक थंय धाडटा त्या कलेक। पण थोड्या भुरग्यांचो ल्हान आसतना म्हणजे तांकां नॉलेज सुद्दां आसना पण तांकां ती एकदां आवडना। पण वास्को हांवें गेल्ले तेन्ना पळयलें ते भुरग्यांक सोडले एकदां शाळेंत त्या हॉलांत की भुरगीं आपल्याक आवडटा त्या हेजे कडेन वचून वाजोवपाक सुरवात करता। इवन पेटी वाजप, तबलें वाजप, आर्टिस्ट म्हणजे ड्रॉईंग काडप अशे तरेतरेच्यो कला ह्यो ल्हान भुरग्यापणान त्या भुरग्यांक आवड आसता हें हांवें तेन्ना पळयल्लें। गोंय म्हजें गायत म्हज्या दर्या ल्हाराचे शेतां भाटांत रुजता हांगा गितां ओठाची। गोंय म्हजें, गोंय म्हजें, गोंय म्हजें, गोंय म्हजें। गोंय म्हजें गायता म्हज्या दर्या ल्हाराचे। ह्या दिसाची एक गजाल चली आशिल्ले उबे मार। ह्या दिसाची एक गजाल चली आशिल्ले उबे मार। रीत बीत तूं भिजला चिंब चिंब रे नीळ रंगान रंगला।